नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन आनी आमी ही मुलाखत कितले म्हयने जाले रावल्ले जे आमी घेतली म्हणून ते म्हणजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची. सध्या ते सांखळे मतदारसंघात उमेदवार म्हणून आसा पक्षाचे आनी आतां 2च दीस उरल्या. येवकार सर तुमकां आतां सांगा 22 23 24 आतां एक्झॅक्टली तुमी मेजपाक रुपेश बाब परतूय हांव सांगता, म्हाका गोंयकारांचेर विश्वास आसा, गोंयच्या जनतेचेर विश्वास आसा. गेली 10 वर्सां सत्याचे सातत्याचे आनी विकासाची राजनिती भारतीय जनता पार्टी गोंय सरकार करता आनी म्हणून तर फुडलीं 5 वर्सां समृद्धी कडेन वाटचाल करपी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतलें आनी मिशन 22 हें मिशन 22+ परत हांव सांगता हें सक्सेसफूल जातलें. चडशा मतदारसंघांतलो दौरो म्हाजो पुराय जाल्या आनी निश्चितच म्हाका खात्री आसा की 22 सीट आमी जिखून येतले. एका वटेन भाजपा पळयता आनी दुसरे वटेन बाकीचे सगळे पक्ष आसा, सो ताजो फायदो जातलो सो दिसता तुमकां. डिविजन ऑफ वोट्स जातले हे वटेन भाजपाचे एंटी भाजपा. डिविजन ऑफ वोट हाचेर म्हाजो विश्वास ना. भारतीय जनता पार्टीच्या कामाचेर विश्वास आसा, गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर विश्वास आसा, आमी दिल्ल्या उमेदवारांचेर विश्वास आसा. जायते फावटी डिविजन ऑफ वोट करपाक उबे दवरतात आनी उरलेले फिक्सिंग करतात. बरेचशे व्हडले टॉप लिडर फिक्सिंग करतानाय तुका ह्या 2 दिसांक जे पेपराचेर ज्या पद्दतीन उलयता त्या पद्दतीन दिसून येतले. आपली वोट ट्रान्सफर कर म्हणून सांगपी बी लिडर आमी पळयल्यात, जे स्वताक म्हणजे बहुजनांचे कैवारी म्हणपी आसात लोक जे वोट ट्रान्सफर करपाक लायता. त्या खातीर हांव त्या हितूर वचना. म्हाका भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचेर विश्वास आसा आनी गोंयच्या जनतेचेर विश्वास आसा. सर, टिकेट एलोकेशनाचेर तुमी हॅपी आसा काय? खुबशे हो जाणांक विशय टिकेट एलोकेशनाचेर उलोवपाचो न्ही. परवा निवडणुका आसा, जे सगळे जावन फुडें आयले. आतां डायरेक्ट निवडणुकेचेर कमळाचो चिन्हाचो बटन प्रमोद सावंत 2-0 जातलो जाल्यार टिकेट एलोकेशन म्हत्वाची आसा. हा एक टिकेट एलोकेशन खूब पयलीं जालें, त्या खातीर आतां टिकेट एलोकेशन करून प्रचार कार्य फाल्यां सोंपता. त्या खातीर त्या फाटल्या विशयाचेर आतां उलोवन कांयच ना. आतां रेक्टिफाय करून फुडें वचपाची गरज आसा. खुबशे BJP वाले इंडिपेंडंट म्हणून उबे रावले, फाटी फुडें तांची गरज पडल्या न्हू मदत घेतली. खुबशे कोणूच रावूंक ना. BJP वाले रावल्या बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर, हे माजी मुख्यमंत्री, आनी उत्पल पर्रीकर. हाज्या पलीकडे सावित्री गवळेकर रावले. ती पार्टी सोडली तिणी. तिची गरज आमकां गरज कोणूच. हांव तुका सांगता, ज्या ज्या जाग्यार इंडिपेंडंट रावल्या थंयसर एकूय उमेदवार इंडिपेंडंट निवडून येयना. लोकांक खबर आहा भाजपाचें सरकार येता, डबल इंजिनचें सरकार हाडपा खातीर लोक हे फावटी कमळाक मतदान करतात. आमदार निवडून दिनात, सरकार निवडून दिता. लोकांक हांवें निव्वळ आव्हान केलां की तुमी डबल इंजिनचें सरकार भारतीय जनता पार्टीक मत मारात आनी निवडून दियात. सर, फर्स्ट टेन्युअर आनी सेकंड टेन्युअर. सेकंड टेन्युअर जेन्ना तुमकां मेळटलें, कारण तुमी CM फेस आसा ऑलरेडी, कितें एक गजाल 2 गजाल आसा जी तुमी करपाक सोदिना की आपण हे करूं जायना आशिल्लें आनी आतां ह्या हातून करपाक सोदपाना? हांव तुका कितें करूंक जायना आशिल्लें हाजेर आत्तां उलयना, बट हांव एक गजाल निश्चितच उलयतां. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे इनकम्प्लीट उरला तो पुराय करपाचो आनी माननीय मोदीजींचें विजन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपाचें जे इनकम्प्लीट स्टेजीस आसा. जे आमी म्हणटा की आमी 2 पावलां मारलीं, अजुनूय लोकांनी फुडें येवपाक जाय. त्या ती स्वयंपूर्ण गोंय हें मिशन कंप्लीट करपाचें. तें मिशन निश्चितूच ह्या टेन्युअरांत कंप्लीट जातलें. ताजें टार्गेट कितें दवरला स्वयंपूर्ण गोंयाचें? स्वयंपूर्ण गोंय वीच इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, बट आमी एक जो तितूंतले 2 पार्ट, एक 100% स्किमी येवजण्या अंत्योदय तत्वाचेर लोकांक पावप आनी दुसरें गोंय खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण करप. हांव जें म्हणटा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, फिशरीज हे सगळे जे प्रॉडक्ट आमकां लागता त्या खातीर पयलो पार्ट कंप्लीट करपा खातीर पयल्या 3 वर्सांच्या भितर आमी कंप्लीट करपाक शकतले. स्किमी आनी येवजणेच्या बाबतींत इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ताका नवीन नवीन येयत आसा, तश्यो त्यो लोकां पर्यंत पावप हेंच म्हत्वाचें. पूण पयले हातून तुमकां दिसता की आपण ही मिस्टेक केली किंवा हें करूं जायना आशिल्लें अशें म्हणून? बिलकूल ना. हांवें कशें आसा, हांव पर्टिक्युलरली मिस्टेक केली अशी म्हणचो ना. खंयच्या एखादें काम करता आसतना ताका डिले जालो आसतलो किंवा तें आजून बऱ्या रितीन करपाक येता आसतलें. ओके, बींग अ MLA, सभापती आनी डायरेक्ट मुख्यमंत्री जबाबदारी सांबाळटा आसतना थोडीशी कठीण आशिल्ली ह्या प्रसंगात वयता आसतना. बट आतां 3 वर्सांचो अनुभव फुडल्या 5 वर्सां खातीर निश्चितच रित्या तेजो खूब बेनिफीट जो आसा हांव गोंय राज्या खातीर करून दिवपाक शकता. सर, एक रिएक्शन जाय आशिल्लें. तुमचेर अशे आरोप येताले की तुमी मनोहर पर्रीकरची लिगसी काबार करता आनी एक वेगळीच लिगसी थंय तयार करता म्हणून. हाव डू यू रिएक्ट टू दॅट? चुकीचो समज आहा लोकांच्या मदीं. हांव म्हणटा हांव मनोहर पर्रीकरांची लिगसीज तर फुडें व्हरता, कारण भाईच्या हाता सकयल हांव राजकारणांत प्रवेश केला. भाईमुळेच हांव आमदार जालो, सभापती जालो. त्या खातीर मनोहरभाई पर्रीकर हे पार्टीचे आमचे टॉप लिडर आशिल्ले. काही विशिश्ट लोकांक म्हणजे हांव ह्या पदा पर्यंत कार्यकर्तो पावलो हें काही लोकांक बरें दिसना. बऱ्याचशा लोकांक तेच विशिश्ट लोक ह्या त्या पदाचेर पावोंक जाय अशें दिसता. तेच लोक अशा पद्दतीची अफवा पसरता.
बट भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी गोंयचो सामान्य लोक हे खूब हितून सांगता की सामान्य मनीस आनी सामान्य कुटुंबातलो भुरगो हो मुख्यमंत्री पदाचेर पावप आनी हे खरोखरूच गोंयच्या गांवांतल्यान हाजी तोखणाय केली वता. हांव जेन्ना लोकां मदीं वता, हांव पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत भोंवत आसता, ज्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स म्हाका मेळटा तो पळयलो जाल्यार लोक खूब खूश आसा. ती भाजपा आतां उरूना म्हणटा ते पयलींची, पर्रीकाराची भाजपा उरूना, आतां प्रमोद सावंताची भाजपा जाल्या. पळय, लिडर टू लिडर सदांच बदलीत आसता. मनोहरभाई पर्रीकर आशिल्ले तांचो एक एरा आशिल्लो. तांच्या बरोबर काम करपाचे कार्यकर्ते असंख्य कार्यकर्ते आज मोठे जाले, ते लिडर जाले. म्हटल्या उपरांत फुडें वयता आसतना भाजपा बदलना. भाजपांतल्या काही लिडरांचो जेन्ना पार्टीपेक्षा मोठे म्हणटा आपणाक, ते सायडीक वयता, तांकां दिसता की ती भाजपा उरूंक ना म्हणून. बट हांव सांगता, आयजूय बी लोक भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. तेन्ना अटलजी खातीर आशिल्ले, आतां मोदीजी खातीर आसा. फरक इतकोच आसा, पार्टीची ध्येय धोरण तत्व तीच आसा. पार्टीन ठरोवन दिल्ले कार्यक्रम आज एचिवमेंटा कडेन व्हरत आसा. 370वें कलम आसतलें, राम मंदिराचो इश्यू आसतलो, अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचो इश्यू आसतलो. हो तोच विशय घेवन आमी फुडें वचत आसा. प्रमोद सावंता खातीर भाजपान लोक आसा अशी एक फळी तयार जातलीशी दिसता तुमकां? हे पळय, हांव इंडिव्हिज्युअली मनशा खातीर हांगासर भारतीय जनता पार्टीन लोक तयार करपा खातीर येवंक ना. हांवें परत सांगलें, म्हाका मास बेज पार्टी जी आसा ही ग्रावंड म्हणजे सकयल्या लोकां पर्यंत पावोवपाची आसा. त्या खातीर म्हाका कोणीच प्रमोद सावंताची भाजपा म्हटलेली नाका. म्हाका भारतीय जनता पार्टी खातीर भारतीय जनता पार्टी आसा. त्या खातीर म्हाजे हितचिंतक कार्यकर्ते हे सगळे पार्टी खातीर आसा आनी ते सातत्यान पार्टी खातीर उरतले. लास्ट 2 क्वेश्चन. एक म्हणजे डिफेक्शन्स फाटल्या फावटी जाली. यू कॅनॉट कॉल इट टेक्निकली डिफेक्शन, पूण लोकांनी आपले पक्ष सोडून तुमकां सपोर्ट केले. हे फावटी जर गरज पडली जाल्यार तशें करपाक तुमी रेडी आसा काय ओपोजिशनान बसतले? हांवें सरळ सांगलां, आमकां पूर्ण भोवमताचें सरकार येतलें. अपोजिशनान बसचें पडचें ना. कारण ज्या पद्दतीत लोकां कडल्यान आमकां रिस्पॉन्स मेळटा, 22+, हे सीट 100% भारतीय जनता पार्टीक मेळटा, हे हांव ठाम निश्चित सांगपाक शकता. जर बी अशें जाल्यार जर हायपोथेटिकल तरची भाशा हांव आयच्या घडीक उलोवपाकूच तयार ना. आमी ह्या विशयाचेर जाय जाल्यार म्हणजे 10 मार्चा दीस सांजचे उलोव येता. ओके. लास्ट हातून सांखळे मतदारसंघात 12 जाण उबे रावल्या सध्या. कदाचित म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांक म्हणजे हांगासर खंयची पार्टी येवंक ना अशी ना. म्हाका विरोधक खूब जाण आसा म्हणून वेगवेगळ्या पार्टींतल्यान रावला. कोण शिवसेनेंतल्यान रावला, कोण MGPचेर रावला. खूब जाणांक म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंताची एलर्जी जाल्ली आसा. बट लोक म्हाज्या बरोबर आसा. त्याची तुकाय कळपाक जाय की कितल्या जाणांक म्हाजी एलर्जी जाल्या म्हणून 12 जाण रावले आसतले. सर, लास्ट क्वेश्चन की हे फावटी प्रमोद सावंत CM रेसीन आसा म्हणून तुमकां प्लस पॉयंट आसतलो सांखळे एक CM जालो म्हणून. कारण लास्ट टायम काय मायनस पॉयंट आशिल्लो. कारण फाटल्या फावटी पळयलें आमी की लक्ष्मण पार्सेकर CM आसतना आपल्या मतदारसंघात पडले. तांकां अशें जालें की आपूण लक्ष दिवंक शकूना म्हणून. हे फावटी तुमी कॅम्पेनूच सुरू केली. कळपा खातीर तुका डिफरन्स सांगता हांव सांखळेनूच रावता. हांव पणजे महालक्ष्मीचेर रावनाशिल्लो. डेली सकाळीं जे लोकांक एटेंड करपाचें तितक्या लोकांक एटेंडूय करतालो आनी पुराय म्हज्यो 7 ग्रामपंचायती आनी 1 म्युन्सिपालिटी सातत्यान म्हजो लोकां कडेन संपर्क आसा. तूं आज ज्या पाळी ग्रामपंचायतींतल्या खाजन गांवांत बसला त्याय गांवांत म्हणजे म्हाजो आतां न्ही तर हांव स्टील फ्रॉम खूब 90 पासून म्हजो संबंद ह्या सगळ्या लोकां कडेन आसा. मुख्यमंत्री जालो म्हणून हांव बदलूंक ना. लोकां कडेन त्याच पद्दतीची रिलेशन आसा. खंय तरी नोकरेचो हो बारीक सारीक विशय आसतलो. म्हाका नोकरी मेळूंक ना, ताका नोकरी मेळूंक ना, हो विशय आसतलोच. बट साहजीक आसा, हांव जेन्ना मेळटा तांकां विश्वास आसा की फुडल्या टेन्युअरांत डॉक्टर खंय ना खंय तरी आपल्याक ह्या सगळ्या प्रोसेसांतल्यान आपल्याक नोकरी आसतली, वेवसायाचे विशय आसतले, हे सुट्टले. हो तांकां विश्वास आसा. फुडलीं 5 वर्सां ही आमचीच आसा. हो विश्वास पटोवन दिल्या उपरांत सगळे लोक म्हाज्या बरोबर आसात. देव बरें करूं सर. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX Goa एंड प्रोडक्शन पार्टनर्स आर goaviolin.com. कीप वॉचिंग.